नावान निवडून दिलं सगळ्यांची परवानगी उलयता आज आमच्या मिटिंगेक म्हणतो लिडर आमचे प्रमोद मंदार व सावकाश करून आणि टफ फाईट करपी इंडियन लिडर ते तो आज एका मिटिंगे आसा असो खुशीद आसता तर काय अख्ख्या मतदारसंघात पेडण्यां भितर प्रकाश आसा जयप्रकाश आसा उपस्थित तुम्ही सगळे 99 म्हाका तुम्ही निवडून दिलो बाबू आसा 99 या मतदारसंघात कितें परिस्थिती आसलेली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेन्ना गव्हर्नमेंट म्हणटे सर्विसीस नसलेली कोणाक म्हाका जेन्ना लोक मेळटा तेन्ना 2 तरी नोकरी लाय बाबू म्हणटाले 2 आनी गव्हर्नमेंट नोकऱ्यो नसलेल्यो रस्ते नसलेले उदक पावूंक नसलेले लायट नसलेली त्या मतदारसंघात तुम्ही म्हाका संधी दिली काम करपाची आमदार जालो लोकांचे आमदार जाल्यार अपेक्षा वाडटा आम्ही जी गरज असलेली ती सगळी कामां केली 4 इलेक्शन जाली 3 फाटी तुम्ही आमदार करताना हांव सगळें डिटेल आता उलयना तुम्ही 3 फाटी आमदार केले उपरांत 3 फाटी आमदार आम्ही डेव्हलपमेंट विकास हो सगळे कडेन पावलो उरली कितें एम्प्लॉयमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट सुद्दां नोकऱ्यो सुद्दां म्हाका दिसता गोंयांत हांव इस्रोजीत नंबर 1 आसा आनी 1000 नोकऱ्यो ह्या मतदारसंघात दिल्या 1000 आतां लोक कितें म्हणटा बाबू कित्याक दिली आपल्याक दिली पण ह्या मतदारसंघात नोकरी दिली भायर दिवं ना एक घरांतले 2 सुद्दां गेले पण भायर दिवं ना आनी म्हाजी नोकरी म्हणटी फुकट इंजिनियर पोस्ट आसूं दी ग्रामसेवक पोस्ट आसूं दी सेक्रेटरी पोस्ट आसूं दी व्हडले पोस्ट मामलेदार आसूं दी व्हिडिओ आसूं दी हे पोस्ट फुकट दिवपी तुमचो आमदार आख्खी गोंयांत नाला लोकांची नोकरी वयल्यान कितले नांव पेड्या जाता ती खबर आसा पण हे नोकरी दिली तरी पासून आमचो एम्प्लॉयमेंट प्रश्न सुटूना एम्प्लॉयमेंट सकाळी हांव ऑफिसान आयलो पेडण्यां पयलो लोक येतालो तो म्हाज्या कडेन नोकरी मागता बाबू डेव्हलपमेंट बी केलो म्हणटालो बरें आसा भुरग्यांक नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग नोकरीचो प्रश्न येदो व्हडलो आसलेलो ती विचारना ह्या मतदारसंघात आनी म्हाका जाय आसलेलो नोकरीचो प्रश्न म्हणसो काबार जालो म्हणून ह्या मतदारसंघात पयलीं म्हाका 2-3 इलेक्शन जाल्या उपरांत बाबू इंडस्ट्री येवपाक जाय खंय तरी इंडस्ट्री हाड भुरग्यांक काम लागतलें हांवें तेन्ना विचार केलो की इंडस्ट्री हाडच्या पयलीं हांव लोकांक उदकच दिवंक शकना लायटच पावूंक शकना हांगा नोकरी कशी हाडटलो हें इंडस्ट्री कशी हाडटलो तेका उदक खंयच्यान दितलो हे मेजर प्रॉब्लेम आसलेले मागीर आमी चांदेर प्रोजेक्ट हाडलो उदकाचो सगळे कडेन उदक पावयलें रस्ते पावयले इंडस्ट्री खातीर सगळी वाट मेकळी करून मागीर आमी मोपाचो जागो एकलो मोपा म्हणटे एअरपोर्ट आयल्या उपरांत हांव समजलो की एम्प्लॉयमेंट प्रश्न आमचो खलास जातलो कारण हर एक मनीस जेन्ना ऑफिसान येता तो बाबू म्हणटालो डेव्हलपमेंट तूं करता कांय प्रॉब्लेम ना पण आमकां नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग हो मेजर प्रश्न आसलो तेज्या खातीर हो आमी एअरपोर्ट हाडलो हे एअरपोर्टा वयल्यान हांवें सगळो पाठिंबो ताका त्या JMRक आनी गव्हर्नमेंटाक दिलो पण आमचें साथ कांय जावना आमकां तेजी एडवांटेज मेळूना तेजो आमकां जितलो जाय तितलो उपयोग करपाक मेळूना आमचे भुरगे सगळे लागूना हांव म्हटलेलें की एअरपोर्ट जाता आनी एकूय भुरगो बेकार उरचो ना सगळे कामाक लागलो जालें अशें जावना भुरगे खंयचे गेले सांखळीतले गेले मुंचोलीचे गेले महाराष्ट्राचे गेले अश्यो नोकरी दिली आनी म्हाका काडलो आनी तेंच्यांनी BJP काडून म्हाका थंय घातलो मडगांव सारको स्पेक्ट केलो गेली 4 वर्सां कांय काम ना ह्या आमदाराचें कारण ह्या आमदारान काम करुना हेचे एक हांवें हें पळयलें तेजें एग्जाम्पल पळयलें ह्या आमदारान पयशे मोडल्यात आनी वोट घेतले
कारण तो म्हणटा की पैसे दिवन वोट घेतले म्हणून आपण आणि हेच्या खातीर आमच्या भुरग्यांक आणि आमच्या लोकांक त्रास जालो पैशाचेर वोट घेतला आणि तुम्ही वोट दिला म्हणटा अजून पासून सांगतो तो पैसे दिले आणि वोट घेतल्या म्हणतो म्हणजे आमच्या मतदारसंघात त्यांना पैशाचो व्यवहार जाणून नको आमच्या मतदारसंघात कामाचेर वोट मेळ्ळा मागीर तो कशाने कामां करतो तो जालो आमदाराने लुटपाक चालू केले चिऱ्याचे पैसे रेल्वेचे पैसे खंयचे ते उडीव हे घातले ते क्रेशर घातले त्याचे पैसे अशे रितीन घरांचे पैसे प्लॉट करता थंय पैसे सगळे पैसे करपाक पडलो एम्प्लॉयमेंट बद्दल कितें केलें काय ना पण पेड्ड्यार करून उडयलो सारको कांयच मागू शकना आणि आमदाराकडे तुम्ही बोलवू शकना अशी परिस्थिती करून या मतदारसंघात आणि 4 टाइम तुम्हाला निवडून दिलो कित्याक आणि खंय तरी काम केलें म्हणून न्ही बेश्टोच मात कोणी निवडून दिनात जी बोट दाखयतात ती कामां या मोपा भितर हे असे रोड केन्ना पावताले काय म्हणून तुम्ही स्वप्नांत तरी चिंतलेले काय म्हणून अरे एक रोड तर असो टेंडर नसताना रोड केला तर पाळूक आसतलो रोड जाय म्हटल्यार जाय काम जाय म्हटल्यार जाय कोणाक काय नसलो विकास डेव्हलपमेंट माझो प्रश्न आसलो तो एम्प्लॉयमेंट आताच ताणें सांगलें नोकरी साठी लोक लावतात आणि ते दिवपाक म्हाका हेंच्यान काडलो आनी मोटो काडलो आपल्या सारके जावपाक आणि या मतदारसंघाचें नुकसाण केलें 4 वर्सां आमी पळयले ह्या आमदारान कांय करूं ना काम केलें हांव पळोवंक लागला ह्या मतदारसंघात कामूच जावं ना म्हणून हो स्टॅप घेवपाक पडलो आणि आज ह्या मतदारसंघात हांव आयला एकच आवाज उठोवपा एम्प्लॉयमेंट नोकरी म्हणटी हर एक घरांत मेळपाक हो प्रश्न घेवन आणि डेव्हलपमेंट म्हणटा हो जातलो तेजे बद्दल डाऊट ना विकास हो जातलो विकासाक म्हाजो हात धरपी कोणूच नासतलो बोट दाखयतलें काम जातलें म्हणून आमचो मेजर प्रश्न आहा तो एम्प्लॉयमेंट नोकरी आणि आज अख्ख्या गोंयांत तुमकां सांगता अख्ख्या गोंयांत नोकरी कोण दिवू शकता आमचो मतदारसंघ दिवू शकता नाही खंयचोच मतदारसंघ नोकरी दिवू शकना सीप आसून दी चीफ मिनिस्टर सुद्दां व्हडलो आसून दी सीप हो आमचो मतदारसंघ नोकरी दिवू शकता कित्याक म्हणटा हांव कारण ह्या मतदारसंघात 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर केला त्याच्या भितर 20 लाख एक एअरपोर्टाक गेलो आसता बाकीच्या जाग्याचे कितें बाकीच्या जाग्यार कितले प्रोजेक्ट येतले ते कोणाक मेळटले कोण लागतलो कामाक हे विचारपी कोण ना आज हे जे जाल्यार हांवें पळयला आज खुबशे कॅन्डिडेट हांगा आयले तो कोरगांवकर आयलो तो दुसरो पार्सेकर आयलो तो कुडाळकर आयलो हेंचे कितें आहा फाटलें बॅकग्रावंड कितें आहा कितें केलां त्या लोकांनी ते सांगचें एक फावटी पयसो आमो येवप आनी पयशे दिल्या उपरांत मतां दितले म्हूण समजप ही संवय केल्या हल्लेकारान ह्या हल्लेकार जो आमदार आहा ताका दिसता पयशे दिल्या मतां दुसऱ्याकय दिसपा लागला की हांकां पयशे दिल्या उपरांत मतां करतले म्हणून मागीर कितें निवडून दिल्या उपरांत कितें ह्या मतदारसंघाचें जातलें परत भुरग्यांक बेकार दवरतले परत भुरग्यांचे आनी कांय नाही आयकपी आनी हे जे आहा पळय लोक जे हाय लेवलाचे आहात ते सिर्फ यूज जाले म्हणजे आपल्याक जाय ते आपलो फायदो जालो सांगळे कशे केले आमच्यो नोकऱ्यो बिचोली कशे केले आमच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रात कशे केले आमच्यो नोकऱ्यो हे विचारपी कोण विधानसभेन आवाज उठोवपी कोण टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम येते जाले कोणे आवाज उठयलो कोणे कितें केलें काय ना अरे कितें समजल्यात काय म्हणून ह्या मतदारसंघात कोण ना म्हणून वाली हे जावपाक नाका म्हणून हांव म्हणटा हे लोक जे आयल्यात हे पयशे मोडपाक आनी फुडले आपले घराणे चलोवपाक भुरग्यांचे आनी हेंचे कोण कारण एक फावटी दिले पयशे म्हणजे जालो आपूण जालो आमदार जाल्या प्रत्येक पयशे परत हाडपा नाका ते खंयच्यान हाडटले मागीर काम मागीर तुमच्यान कितें आयकतले हें बाबून करूं ना बाबून प्रमाणीकपणान ह्या मतदारसंघात काम केलें आनी जे बोट दाखयले ती कामां खंयचेच काम हांवें अशें दवरूं ना म्हाका रातची न्हीद पण नासलेली एक रस्तो सांगता तो केल्या शिवाय म्हाका हें जायनासलेलें त्या मतदारसंघात हांव कसो वयतलो
कारण हे रस्तो करूना थंय तो पयलो जावपाक जाय. आनी ह्या मतदारसंघात लँड एक्वायर करून करपी रस्तो म्हणून तो बाबू आसता. लँड एक्वायर करून आणि लँड एक्वायर करून जे रस्ते जातात पळय ते दोळ्यांत तेल घालून पळोवपाक पडटा. सेक्शन 17 सेक्शन 6 चे केन्ना लागतले केन्ना मुवमेंट करपाक जाय हें आमी काम केलें. पण हे 4 वर्सां म्हाका जेन्ना मडगांव धाडलो ह्या मतदारसंघाक फटयलो हो मतदारसंघ फाटी येयलो तें दुख्ख दिसता. कारण आमी कश्टान हो मतदारसंघ वयर काडलो आनी लोकांनी म्हाका सुद्दां साथ दिल्या ती पयशांक दिवना. माझ्या मतदारसंघात एक पयसो कोण मागपी नसलो. काम बाबू हें कर हें आपल्याक करपाक जाय हेजेर आज ह्या मतदारसंघात जशें तुजो तो समीर साळगांवकारान कशें धाडलो आमच्या मांद्र्याक गेल्लो तो समीर साळगांवकर भरपूर पयशे मोडटालो म्हयन्या रेशन दितालो सगळ्यांक. पण लोकांनी साथ दिवना उडयलो. मनशाक काम करणारो मनीस जाय आनी तो फुडें वचपी मनीस जाय हें पेडणेकरान दाखयलें. पण ह्या मतदारसंघान आज स्थिती वायट जाल्ली. ह्या मतदारसंघान आल्लेकरान फटयले आनी मतां घेतली पयशे दिवन तो आज तीच एडवांटेज घेवपाक आनी 3-4 जाण आयले आनी ते चान्स घेवपाक की आमी पयशे दिल्यार आमी मतां घेतली. हें करपाक भिनाकर आमच्या भुरग्याचें लायफ फुडें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर आहा. अरे ह्या मतदारसंघान हांवें कितें करिनासतना दवरला